लीना जॉर्ज कैस्टेलिनो पांसवती, विल्फ्रेड जेनिफर पाइस पांसवती, विवियन प्रीति डिसोजा पांसवती, नील लाइनल डेसा पांसवती, एंड्रू फर्नांडिस पांसवती, जेरोम पिंटो पांसवती, डेनिस मेरी पिरेरा पांसवती, मैक्सिम शार्लेट पिंटो पांसवती, पीटर जेराल्ड सेरावो पांसवती, कार्मिन थॉमस पिरेरा पांसवती, विक्टर अनिता डिसोजा सोवती, फेलिक्स फर्नांडिस आठवती, लिली मिनेजस नोवती। कुंटलपाड़ी बीवड़ो, सेलिन पिंटो एक वात, जुलियाना डिसोजा दोनवती, फ्रांसिस आग्निस मतायस एक वात, आग्निस मतायस तीनवती, मेल्विन जॉयस मिनेजस तीनवती, राजेश पिंटो चारवती, रूपेश पिंटो चारवती, अल्फोंस जेरोम पिंटो चारवती, मतायस लोना मेंडोन्सा चारवती, सुभाष रोजिटा पिंटो पांचवती, सुनील रेशमा डिसोजा पांचवती, अंटोनी लीना गोम्स पांचवती, अनिल जॉय सिक्वेरा पांचवती, मोंटिना डिसोजा पांचवती, प्रकाश तेल्मा पिंटो पांचवती, विक्टर जानेट डिसोजा पांचवती, जॉन ग्रेसी कुवेल्लो पांचवती, लॉरेंस तेरेजा फर्नांडिस पांचवती, क्लारा राजेश लोबो पांचवती, स्टैनली डिसोजा सोवती, विक्टर रॉबर्ट लीना डेसा सोवती, वेरोनिका मार्टिस सोवती, सेबेस्टियन हेलन पिंटो सोवती, एडवर्ड सिंथिया मिरांडा सोवती, लिली डिसोजा सतवती, अल्बर्ट डिसोजा सतवती, जेकब जेसिंता लोबो सतवती, फेल्सी टेल्लिस बारावती, जॉन अनिता डिसिल्वा सौदावती, संतान लोबो सौदावती, अल्विन अरान्ना पुंद्रावती। इगर्चे ये वडो, साइमन मस्करेनस दोनवती, बैप्टिस्ट मस्करेनस तीनवती, रॉबर्ट नोरोन्ना तीनवती, एरिक पाउला तीनवती, रिचर्ड पिंटो तीनवती, हिल्डा मतायस चारवती, पाउलिन क्रास्ता चारवती, वलेरियन लोबो चारवती, लॉरेंस शैला लोबो चारवती, जुस्टिन डिसिल्वा पांचवती, क्लिफर्ड डिसिल्वा पांचवती, विल्फ्रेड डिसिल्वा पांचवती, हेनरी लोबो पांचवती, मार्क सल्डाना पांचवती, लीना डिसोजा पांचवती, विक्टर डिसोजा पांचवती, वलेरियन मोंटेरो पांचवती, फ्रांसिस विल्ड्रन कैस्टेलिनो पांचवती, अंटोनी सिलेस्टिन पिंटो सोवती, रोजी डिसोजा सातवती, कार्मिन डिसोजा दावती, रीटा कैस्टेलिनो सत्रवती।
इगर्चे बीवडो, जॉन नोरोन्ना 1 वाद, लीना कैस्टेलिनो 1 वाद, पीटर नोरोन्ना 2 वती, आयरिन डिमेल्लो 3 वती, वलेरियन टेल्लिस 4 वती, रितेश डिमेल्लो 4 वती, लॉरेंस ज्योति पिंटो 4 वती, सिसिलिया नोरोन्ना 4 वती, स्टैनी ग्रेटा पाइस 4 वती, आइवन जैनेट पिंटो 4 वती, अरुण जॉन सालिस 5 वती, विल्सन सरिटा डिसोजा 5 वती, वलेरियन कार्डोजा 5 वती, रॉबर्ट स्टेला टेल्लिस 5 वती, बोनिपास नोरोन्ना 100 वती, सिंथिया सालिस 100 वती, पास्कल मेंडोन्सा 100 वती, प्रमीला डिसोजा 100 वती, सिरिल पिंटो 7 वती, कैथरीन नोरोन्ना 7 वती, ग्रेसी सालिस 8 वती, एंटनी कुतिनो 9 वती, वलेरियन पिंटो 9 वती. निट्टेवडो, रुजीना पिंटो 2 वती, मार्गरेट नोरोन्ना 2 वती, फ्रांसिस मस्करेनस 3 वती, रॉबर्ट मेंडोन्सा 3 वती, विलिया विक्टोरिया डिसोजा 3 वती, हेनरी डिमेल्लो 3 वती, एडवर्ड डिमेल्लो 3 वती, रेशमा जेन लोबो 3 वती, जोकिम माइकल मिनेजस 3 वती, रीटा डिमेल्लो 4 वती, संतोष डिसिल्वा 4 वती, अंतोनी बागी 4 वती, कार्मिन लोबो 4 वती, पीयूष आयरिन पिंटो 4 वती, रॉबर्ट डिमेल्लो 4 वती, जॉन सल्डाना 4 वती, जिसिंता मेंडोन्सा 4 वती, रोशन फर्नांडिस 4 वती, थॉमस डेसा 5 वती, रॉबर्ट डिसोजा 5 वती, फिलिप मिनेजस 5 वती, अगुस्टिन विलियम डिसोजा 5 वती, सर्फिन नोरोन्ना 5 वती, पीयूष मोंटेरो 5 वती, लियो सल्डाना 5 वती, एफ्रोजिन डिसोजा 100 वती, आल्बर्ट डिसोजा 100 वती, रोशन डिमेल्लो 100 वती, लॉरेंस मतायस 7 वती, अलेक्स नजरेत 7 वती, जीवन प्रकाश रोड्रिगस 10 वती, जोसेफ डिसोजा 10 वती, वलेरियन डिसोजा 15 वती, फ्रांसिस डिमेल्लो 17 वती. धूपद कट्टेवाडो, ग्रेगोरी दांती 2 वती, साइमन टेल्लिस 2 वती, मार्क डिसोजा 3 वती, विल्सन डिसोजा 3 वती, डेविड डिसोजा 3 वती, मेटिल्डा डिसोजा 4 वती, बोनावेंचर पाउला 4 वती, स्टैनिस्लस अंतोनी मस्करेनस 4 वती, मार्क सालिस 4 वती, सेलिन स्टैनी डिसोजा 5 वती, एल्विन मैक्सिम मतायस 5 वती, लॉरेंस अरुण डिसोजा 5 वती, रिचर्ड कुतिना 5 वती, माइकल कॉर्दा 5 वती, फिलिप रेंजल 5 वती, लिली पाउला 5 वती, एलोसियस पाउला 5 वती, रिचर्ड संगीता डिसोजा 5 वती, सुबीना डिसोजा 5 वती, रिचर्ड डिसोजा 5 वती, जॉर्ज डिसोजा 5 वती, सिसिलिया नोरोन्ना 5 वती,
विक्टर नोरोन्ना पांचवती, स्टैनी डिसोजा पांचवती। गुंडियर कवड़ो, रिजीना फुर्तादो तीनवती, संदीप प्रफुल्ल मतायस तीनवती, गाब्रियल जैनेट कैस्टलिनो तीनवती, फ्रांसिस ग्रेटा डिसोजा तीनवती, जिसिंता डिसोजा तीनवती, गॉडविन अनिता दलमेदा तीनवती, जेवियर डेसा चारवती, जॉर्ज ज्योति डिसोजा चारवती, फेलिक्स डेसा पांचवती, मग्दलिन डेसा पांचवती, पेड्रिक नोरोन्ना पांचवती, मग्दलिन डिसोजा पांचवती, सिसिलिया मिनेजस पांचवती, तेरेजा कस्टलिनो पांचवती, अनिल फातिमा कैस्टलिनो पांचवती, बेंजामिन लियो डेसा पांचवती, विलियम सुनीता कैस्टलिनो पांचवती, मार्क रोज अल्वारिस पांचवती, लिली डिमेलो सोवती, जोसेफ लिली डिसिल्वा सोवती, मौरिस अनिता पिंटो सोवती, दुल्सिन गोन्साल्विस सोवती, लिली डेसा सतवती, आयरिन दलमेदा सतवती, लियो आयरिन कड़ोजा आठवती, जुलियाना डेसा नौवती, सिरिल आशा सल्डाना दावती, मार्टिन जुलियाना लोबो दावती। कड़े बेट्टुवडो, सतुरिन पिंटो एकवात, हेलेन डिसोजा दोनवती, जॉन पिंटो दोनवती, मैक्सिम पिंटो दोनवती, सिसिलिया पिंटो दोनवती, नवीन रेशमा डिसोजा तीनवती, एलियास लोबो तीनवती, हेराल्ड लवीना फर्नांडिस तीनवती, बेंजामिन ग्लैडिस पिंटो तीनवती, लियो पिंटो चारवती, मैक्सिम डिसिल्वा चारवती, अपोली लोबो चारवती, डोमिनिक पिंटो चारवती, इनास नोरोन्ना चारवती, आल्विन पिंटो चारवती, मार्सेल मेंडोन्सा चारवती, फिलोमिना पिंटो चारवती, साइमन पिंटो चारवती, हेनरी शमा पिंटो चारवती, पांचवती, एलियास पिंटो सोवती, दुल्सिन पिंटो सोवती, विक्टर डिसोजा सोवती, मरिया मेंडोन्सा सोवती, मेल्विन पिंटो सतवती, बेंजामिन साइमन डिसोजा बारावती, लॉरेंस वास कुंचिस्वती। कोणाची नावं चुकून गेल्यानंतर मुखार येवन येजाक बापा लागीं जावन वाती स्विकार करच्यो।
ऐका ना ना मुर्दोम डेल्मा विश्वास डिसोजा कुंटलपाड़ी डेल्मा विश्वास डिसोजा कुंटलपाड़ी जॉर्ज रोड्रिगस कुवेट जॉर्ज रोड्रिगस कुवेट विन्सेंट ऑस्कर आणि वीणा रीटा लुईस कुवेट हांचे 5 मुर्दोम आसात विन्सेंट ऑस्कर वीणा रीटा लुईस कुवेट San Lorenzo Basilica Punsheta Turukarkar Mugarbo Winia Punsheta Kangasere Yama Perbecha Misand Bagyonga Iliatum Kasumi Sanka Ya Punsheta Director Chanavi and Isme Sanjanavi Hardik Swagat Makta आमच्या दिसपडत्या जीवितांत देवाची मजत आणि सालोरेसाची मजत आमकां जायती लाभल्या त्या सर्वा खातीर देवाक आणि सालोरेसाचे मजतीक आमी उपकारी मन दाखोवंक हांगासर आयल्या ह्या पुणतळाक खंडीत जावन वर्त्या बरवशान आमी हांगासर आयल्या आमची मागणी आनी आमचे दिनवास घेवन ते सर्व आमी देवा बापाक भेटोवया
भाऊ भयणीनं या वर्षाच्या महापरबेचो विषयी जो तुमच्या दोळ्या मुखार आसा, क्रिस्ती कुटुंबा दैवीक कुटुंबाची प्रतिरुपां. दैवीक कुटुंब बाप पूत आणि पवित्र आत्मो हांचे मध्ये मोग आसा, एकवट आसा आणि ते संपूर्ण कुटुंब आमची सर्व कुटुंबां आणि हर एक कुटुंबां त्याच दैवीक कुटुंबा भशेन आदर्श रितीर ते बांदून हाडूंक मजत मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे ही आमची सर्व तेसावां आमी देव बापाक भेटोवया ह्या पवित्र युकरिस्ताच्या बलिदानाद्वारे. आयचो दीस परबेचो पयलो दीस, आयतार सुमयाचो दीस. आज सगळ्या मिसांनी आमी विशेष तरान आमच्या धाकटुल्या भुरग्यां खातीर आमी विशेष तरान प्रार्थना करतले. आमची धाकटुली भुरगीं घरा आसात, इस्कॉलाक वेतात आनी ल्हानपणाचे आपले जिवीत जियेतात. देव आपल्या कृपेन आनी बरेपणान तांकां सर्वांक आशिर्वाद दिव. विशेष तरान जी भुरगीं अस्कत आसात, पिडेस्त आसात, तांकां सर्वांक देवाची मजत लाभून दी. ह्या मुखांतर ती बऱ्या भलायकेंत जियोवन दी आनी तांचें भविश्य बरें जावं दी म्हणून आमी मागया. भाऊ भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान 10 वरांचें संभ्रमीक बलिदान आमचे खातीर भेटोवंक हांगासर आयल्यात. शिवमोग्गा DSCचे धर्माध्यक्ष दिग्मानादीक दोतोर फ्रांसीस सेराओ बाप, तांकां आनी तांचे संगी सहभेटवणी करच्या सर्व याजकांक आमी स्वागत म्हणटा आनी ह्या पवित्र तळार देवाची कृपा मागून घेवंक तांचो आदार आमी मागता. ह्या मिसा वेळार मधुर गायनान आमची काळजां मना देवा ते उबारूंक आदार दिवचे. अत्तूर फिरगजेचे गायन मंडळी तांकांय आमी स्वागत करता. गवळी बाप आनी हेर याजक आतां पुरुशां वर थंय तावन येवन हांगासर दारा लागीं आसतले आनी हांगासर एक धाकटुलें कार्य आसतलें 1 मिनटाचें. कार्कळदल्ली क्राइस्तरू ह्या कार्कोळच्या सगळ्या वाठाराची आनी क्रिस्तांवांची चरित्रां एक पुस्तक तयार केलां आनी तें पुस्तक बरयलां दोतोर पियूस फिडेलिस पिंटो, मानेस्त जॉर्ज कस्तेलिनो जॉर्जी मास्टर आनी मानेस्त बेनेट अम्मण्णा. हें पुस्तक गवळी बाप ह्या दारा लागीं उक्तायतलो. फकत 1 मिनटाचें कार्य आमी आसले थंयच आसचें आनी उपरांत प्रवेश गीत आरंभ जाताना आमी उबे रावचें. गवळी बाप आनी याजक दारा लागीं आतां पावतात आनी त्या उपरांत ह्या पुस्तकाचें उक्तावण चलता. आमी मौन रावन प्रार्थना करया. ह्या मिसाच्या बलिदानाची सकड कंतारां तुमचे लागीं आसच्या करतलेंत आसात. उक्तींकरा क्वायरा संगी आमी सकड आमचे ताळे मेळोवया. सांगाता आमी गायन करया आनी सगळ्या मागण्यांनी तशें गायनांनी आमचो ताळो मेळोवन आमी देवाक हरसिया. थंयसर लोकांची गर्दी आसा. वयर जायतो जागो आसा, मेटार रावनाकात दोनी. वयर सकयल वचोंक अवकाश जावं दी. तुमकां सगळ्यांक अवकाश जातलो. थंयसर कुंभार वांटोवंक तुमचे लागींच येतले. तशें जावन कांय समस्या आसचे ना. त्या देखून सुशेगान वयर बल्कावंत वचा. थंयसर बसका आसात आनीक बसका उण्यो पडल्यार ह्या कुशीन भायर बसका घालतले माटवांत. थंयसरी बसयेत. ಶಿವಮೊಗ್ಗचे धर्माध्यक्ष दिग्मानादीक दोतोर फ्रांसीस सेराबो आतां ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬೋಕ उक्तावण करून आसा. उक्तावण जाल्ले बरें दिसता. त्या उपरांत आमी मिसाचें बलिदान आरंभ करया.
पुस्तकाचे उक्तावण झाले. आम्ही सर्व उभे राहून प्रवेश गीत गावन या मिसाच्या बलिदानाक आयती रावया. तुमच्या जाग्यार आसच्या करतिलेन 5-2 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्ताच्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, सालोरे समारिफात देवान आमचेर वतुल्ल्या सर्व बेसावां खातीर देवाक अर्गां दिवंक, ताचे मारिफात आमची सर्व तेसावां देवाक भेटोवन दिवंक हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या. ह्या वर्सा पूण शेताचे महापरबेचो विशय ख्रिस्ती कुटुंबां दैवीक कुटुंबाची प्रतिरुपां. पूण आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी नियाळ करूंक विसरलो संदेश जावन आसा, ल्हान भुरग्यांक म्हज्या लागीं येवंक सोडा, ल्हान भुरग्यांक म्हज्या लागीं येवंक सोडा. मोगाचे न्हू, आमी सर्व ल्हान भुरगीं जाय म्हूण सोमी आपयता. तर
आमी देवातावन पयस सरून इंडिपेंडंट जावन आमचेच तकी आमी जियेताव जियोंक सत्तेल्याव म्हणलो संदेश घेवन आमी आमचें जिवन सरलां तर देवाचेर विश्वासून देवाचेर होंदून आमी रावूंक ना तर आमच्या पातक आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरोवन हांवें सारकी पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सर पातकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुझ्या सणवाय आणि तुझो मोग नियाळून तुझी खुशी आम्ही जाणा जावंक फावो. हे बरे उतरांनी आनी तशेंच करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवट चलयता सशनाच्या सशना.
सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. भुरग्यानो, मुजें आयका, कित्याक हांव तुमचो बापूय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे फारीक फोण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिरवें जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताज्या खाशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष भरीत करता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार 5:4-4. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी फोडाची न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भया भक्ती आसलेल्यांची आपल्या विश्वासी मोगाची बरवसतेल्यांची जतनी नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखोळाच्या काळांत तांचो जीव वाटयता. आमी सर्वेस्पराची वाट पळेवनच आसा. तोच आमचो आधार आनी आमची ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवा तुजी दया. जुआंच्या 3ऱ्या पत्रांतले वाचप.
मोगाच्या इष्टा, तुझी आत्मिक भलायकी बुरी असलेले बरी, तुझी कुडीची भलायकी बुरी असो आणि हेर सर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजे मागणे. तूं सात्विकपणी जियेताय म्हूण हांगा आयलेल्या थोड्या भावांनी सांगलेल्या वेळार म्हाका जाल्लो संतोष इतलो आनी तितलो न्हय. निजाकी सताचे वाटेन सदांच तूं विश्वासी जावन समकलाय. म्हजीं भुरगीं सता प्रमाणे जियेतात म्हणली खबर आयकतना म्हाका जाता त्या संतोषा प्रास उरतो संतोष दुसरो ना. देवाचे उतर हें. देवाचे मोडकार. 5:7-7. Servissport तुमचे सोबे आसूंक. मातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशीं हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्तायलें. तेवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच सई. उपरांत तांचेर हात दवरून तो तेंचो फुडें गेलो. देवाचे उतर हें. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडा. सोम्यान आनी एक संदर्भार आनी एक सांगल्ली सांगणी अशी आसा, तुमी ल्हान भुरग्यां बरी चल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत रिक्षेनांत. तुमी ल्हान भुरग्यां बरी चल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत तुमी रिक्षेनांत. मातेवाचो वांजेल 18वो अध्याय. आनी आज वसलें वाचप कितें आसा? मातेवाचो वांजेल 19वो अध्याय. 2 संगतां आमी घेजय पडटले. आमी निसायकी पवित्र बायबलांत
ल्हान भुरगीं म्हळ्यार कोण म्हूण अर्थ करचे खातीर आयचो वांजेल सांगता भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्याशेंच सई. उपरांत ताणें तांचेर हात दवरले म्हणजे आशिर्वादीत केलें. भुरग्यांक कित्याक आडाय नाकात म्हणून लागीं घेवन तांकां आशिर्वाद दिलें. हे आमी समजतायकार मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सुदैव संप्रदाय आमी समजूंक जाय. सुदैवाच्या संप्रदाया प्रकार एक भुरगें एका कुटुंबान जल्मल्या तक्षणा त्या कुटुंबाचो सांदो या सांदे जायना. एक ल्हान भुरगें जल्मल्या तक्षण त्या बाळाक बापायच्या हाती दिवंक आसलें आनी बापायन तर स्विकार करून आशिर्वाद दिलें, तवळ मात्र तें भुरगें त्या कुटुंबाचो सांदे जातलें. एका वेळा बापायन तर आशिर्वाद दिवंक ना खंयच्याय कारणाक लागून तें भुरगें त्या कुटुंबाचो सांदो न्हय, अनाथ भुरगें जातलें. तर सोम्यान तांकां आडाय नाकात म्हणून लागीं घेवन आशिर्वाद दिल्लो अर्थ जावन आसा तुमी म्हज्या कुटुंबाचे सांदे म्हूण सांगून घेवच्याक. तांची आवय बापाय हारी भुरग्यांक आणनायली, कित्याक ताच्या कुटुंबाचे म्हणजे सोम्याचें राज म्हणल्या कुटुंबाचें द किंगडम ऑफ गॉड ह्या वर्त्या विश्व कुटुंबाचे आमी सोमेस्तांनी सांदे जावच्याक. तुमी ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत रिगचे नात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी हांगा आशिल्ल्यांनी हांव पळयत तेच आसा ल्हान भुरगीं आसचीं बारीस उणें बहुशा 5% नात हांगासर. तर 95% हांगा आशिल्ल्यांनी आमी म्हाकाय कुडसून आमकां सर्गीचें राज खंडिती मेळचें ना. सोम्याची उतरां आमी आसा तशीं घेतलीं तर तुमी ल्हान भुरग्यां वरलीं जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजाक रिगचे नात. कशें आमी आनीक ल्हान जावचें, कशें आमी भुरग्यां बरी जावचें. आमी व्हड जाल्यांक प्राय जाली आनी एक पटी जल्मून येवंक आमकां जावचें ना. तर आमी आनी एक पटी ल्हान भुरग्यां बरी कशें जावचें. त्याच खातीर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बायबल ग्रंथांत ल्हान भुरगीं म्हळ्यार प्रायंत ल्हान भुरगीं न्हय, प्रायंत ल्हान भुरगीं न्हय, शारिरीक रितीन हें असाध्य जावन आसा. पवित्र बायबलांत ल्हान भुरगीं म्हळ्यार कोण? ल्हान भुरगीं म्हळ्यार निरपराधी बाळां न्हय, इनोसेंट न्हय. कन्नडान म्हणटा हांव मुग्ध मनस्सुಳ್ಳवनु, निरपराधी, इनोसेंट हो अर्थय न्हय. तर आमी बायबल ग्रंथांत ल्हान भुरगीं म्हळ्यार कोण म्हूण समजूं जाय. एका वेळा निरपराधी जाल्ले तर आमी पळयात उत्पत्ती ग्रंथांत 25वा अध्यायाक या. थंयसर इसाक आनी इसाकाक लग्न जाल्लें रेबेक्का लागीं. इसाक आनी रेबेक्काक 12 वर्सां भुरगीं जावंक नात आनी ताचे उपरांत ताका भुरगें जालें. देवान सर्वेस्परान तांकां भुरगीं दिलीं आनी दिता आसतना दोगां सांगाता दिलीं, जवळीं भुरगीं ल्हान बाळां रेबेक्काच्या गर्भांत आसलीं. आनी तिच्या गर्भांत आसता आसतनाच ते एकामेका लागीं झगडताले. खंय गर्भांतच झगडूंक सुरू केलां. आनी पयलो जल्मल्लो तांतलो येसाव आनी ताच्या उपरांत जल्मल्लो धाकटो जाकोब. येसाव पयलें जल्मल्लो तांबडोसो आसलो, ताची कात लोवेच्या दगले बरी आसली, देखून ताका येसाव म्हूण नांव दिलें. आनी उपरांत जाकोब जल्मलो विचित्र रितीन. पयल्या जल्मल्ल्याच्या पांय धरन घट्ट धरन हो आसा
आनी ताचे पाय ओडन वो जल्मलो दुसरो जाकोब. देखूनच ताणें येसावाचे पायाची कोट हाती धरली देखून ताका जाकोब म्हूण नांव दिलें. तर मोगाच्यानो तांणी झगडें करूंक सुरू केल्लें उपरांत न्ही आवयच्या गर्भांतच सुरू केलां. तांणी एकामेकाचे पाय ओडूंक सुरू केल्ले उपरांत न्ही जल्माच्या फुडेंच पाय ओडूंक सुरू केल्यात. तर ल्हान भुरगीं म्हळ्यार इनोसेंट निरपराधी म्हूण अर्थ न्ही. तर बायबल ग्रंथांत भुरगीं म्हळ्यार कोण? भुरगीं म्हळ्यार न्ही जाय की देवाचेर कोण होंदून आसा ती सगळीं भुरगीं. कोण बापायचेर होंदून आसा, आमकां एक बापाय आसा आनी त्या बापायचेर कोण होंदून आसा ती सगळीं जावन आसात भुरगीं. दोज हू डिपेंड ऑन गॉड, दोज हू डिपेंड ऑन गॉड आर चिल्ड्रन. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी बायबल ग्रंथ आनीकी चड अर्थ करूंक जाय. बायबल ग्रंथान आमी पळयता दोन वर्गाचे व्यक्ती. एकलो मलगडो, ताचे उपरांत निमाणो. थोडे रैत आनी थोडे गवळी. पळया बायबल ग्रंथांत फुडें जल्मल्ले पयलेंचे तांकां हर एकल्यांक रैताचें काम आनी उपरांत जल्मल्ले निमाणे पूत कितें आसात ते सगळे गवळी जावन आसले. पळया पयले आबेलाची आनी कायनाची काणी आसा. आबेल एक गवळी जावन आसलो, कायन व्हडलो तो रैत जावन आसलो. सर्वेस्परान आबेलाक आशिर्वाद दिलें, ताचो सॅक्रिफायस ताका मानवलो आनी सर्वेस्पराक तो लागशिल्लो जालो. ताचे उपरांत अब्राहम निमाणो पूत, जाकोब निमाणो पूत, इसाक जुजे निमाणो पूत, दावीद जेसेच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो पूत. आनी तांचें काम कितें जावन आसलें हे सकट गवळी जावन आसले. आबेल गवळी जावन आसलो, अब्राहम गवळी जावन आसलो, जाकोब गवळी जावन आसलो, जुजे गवळी जावन आसलो आनी दावीद गवळी जावन आसलो. नव्या टेस्टामेंटांत आमी पळयता दोग जाण एका बापायक दोग जाण पूत आसले. मलगडो रैत आनी निमाणो आपली आस्त घेवन खंय खंय वचून मनजातींक दुकरांक पळोवन तो फुडें सरिल्लो. कडेक घराक बापायच्या घराक पावुल्लो कोण, घराच्या भितर येवन पावुल्लो तो निमाणो पूत. पातकी वयतो, बापायतून पयस गेल्लो वयतो, तरी पूण तो येवन घरान भितर सरलो आनी व्हडलो पूत रैत कितें आसा तो बापायच्या घराक येवंक आयकूंक ना. तर मोगाच्यानो निमाणो पूत म्हळ्यार कोण, या ल्हान भुरगे म्हळ्यार कोण? ल्हान भुरगे म्हळ्यार बायबल ग्रंथाचे प्रकार कोण सोम्याक होंदून आसा ते सकट ल्हान भुरगे. एक दीस रास रस्त्याच्या देगेन व्हड एक रूख आसलो आनी त्या रुखाच्या एका फांट्यार 2 चुकणी ल्हान गिरबुज्यो बसून आसल्यो, व्हडलो भाव आनी धाकटो भाव. थंयसर पाशार जावनीच्या लोकांक पळोवनूच आसली ही सुकणी. निमाणे ह्या ल्हाना भावान व्हडल्या लागीं विचारलें, धाकटू पळय हे सकट लोक तांची तोंडां पळय, कित्याक तोंड सुजोवन येतात, येदे व्हडलें तोंड कन्न फुगोवन वयतात, कित्याक? आनी व्हडल्या भावान सांगलें धाकट्या भावाक, तुका अर्थ जायना, हाळे तुका आनी म्हाका पोस करचो, विचार करचो, आमकां पळोवन घेवचो एक देव आसा. भोवशे ह्या लोकांक तांकां देव ना म्हूण दिसता, देखूनच इतली बेजारायन वतात. मोगाच्यानो आमकां एक देव आसा, सर्गीक एक बाप आसा. आमी भिये जाय म्हणना, आमी कंत करी जाय म्हणना. कन्नड कवी आमकां अशें सांगता,
ಬಡತನದಿ ಉಂಬುವ ಚಿಂತೆ, ಬಡತನದಿ ಉಂಬುವ ಚಿಂತೆ, ಉಂಬುವ ಜೀವची ಕಂತ. ಉಣಲಾದಡೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ, ನೆಶನಾची ಕಂತ. उडलादडे इडुव चिंते, गरज आहे खंय दवरचे. इडलादडे ಹೆಂಡಿರ ಚಿಂತೆ, ಕಾಸರ್ ಜಾಯಿಸೈ. ಹೆಂಡಿರಾದೆಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದೆಡೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ, ಬದುಕಾದೆಡೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ, ಕೇಡಾದೆಡೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ. अशें पाळण्यातावन पेटेक पावता पर्यंत, जल्मातावन मरता पर्यंत आमकां आसची एकूच एक पिडा, कंत. पूण ल्हान भुरग्यांक पळया, तांकां कंत ना. तांकां बापाय आसा म्हण, घरांत एक बापाय आसा म्हण तांकां धैर्य आसा. केन्ना घरांत आवय आनी बापाय आसात तेन्ना भुरग्यांक कंत ना. तीं कंत करिनात. कित्याक तांकां पोसचो एक बापाय आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां आसची कंत. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी विसरता हांव. आमकां एक देव आसा, आमकां एक बापोय आसा. आमी अनाथ भुरगीं न्हय ह्या संवसारांत म्हणलें विसरता हांव. आनी त्याच खातीर आमकां कंत. पूण हो कवी अंबिगरा चौडैया सांगता, आमी कंत करी जाय म्हणना. कंत कन कन आमी पेटे कोस जाय म्हणना. सोम्याचेर आमी पातयेवन जियेलां तर आमकां एक बापाय आसा म्हणलें सारकें समजून घेवन आमची जिणी सगळी ताच्या हातांत समर्पून आमी जियेलां तर खंडीत जावनी आमी ल्हान भुरगीं जातल्या. ल्हान भुरगीं जावचें म्हळ्यार तशेंच आमी सोम्याचेर होंदोन आमचें जिवन जियोंक जाय. मोगाच्यानो ल्हान भुरगीं जावचें कशें, खंयची लक्षणां थंय आसात. 2 लक्षणां आज तुमकां सांगून दिता ल्हान भुरग्यांची. एक जावन आसात, तांणी संपूर्ण तांच्या बापायचेर आवयचेर होंदून रावचें येदोळूच सांगलें हांवें. पळय, एका ल्हान भुरग्याक बापाय घेता आनी वयर उडयता, वाऱ्यार उडयता. आनी भुरग्याक वयर पळया, वाऱ्यार आसतना कोणीच धरूंक ना, सकला पडटा म्हणून गत आसा. तरी पूण भुरगें हांसता. कसलो हांसो त्या भुरग्याच्या तोंडार. कित्याक हांसो? आमकां खंय वयर उडयलें तर आमी भियेवन किंकलाट मारतले. कित्याक सकला पडल्यार आडा मोडटात म्हणून आमकां खंडीत कळीत आसा. पूण ह्या भुरग्याक कंत आसना. कित्याक भुरग्याक कळीत आसा पोंदा थंयसर बापोय आसा म्हणून. म्हाका पडोंक सोडिना, म्हाका वयर उडयल्लो तो बापोय म्हाका खंडीत जावन धरतलो म्हणलें ताका खंडीत सत कळीत आसा. आमकां भुरग्यांक हांव शिकत जाय पडटलें. आमकां सकला न्हय, आमकां वयर एक बापोय आसा. तो सकला पडोंक सोडचो ना. आमकां तो आसल्या कडेन खंडीत जावन पावयतलो म्हणलो आमी भरवसो दवरूंक जाय, विश्वास ताचेर दवरूंक जाय. आनी दुसरें लक्षण पळया, ल्हान भुरग्यांक 3 काळ नात. आमी जियोचे 3 काळांनी कन्नडान म्हणटा भूतकाल, वर्तमान काल ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ म्हणून. एक भूतकाल, ते निजाय की भूतकालच आजचे भूतच. एक जावन गेल्लो काळ, आतां आसचो काळ आनी येवचो काळ. पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स आनी फ्युचर टेन्स. आमकां 3 टेन्स देखून तो इतलें टेन्शन. आमी जियोचें पास्ट टेन्स कितें पाटीन जावन गेलें तें वळोवन उरता. फ्युचर टेन्स कितें आनी कितें जावंक ना, जावंक येदोळ जावंक ना तें फुडेंच आमी योजन घालून ताचे विशयान कंत करून बसता. आनी प्रेझेंट टेन्स, वर्तमान काल, ह्या आयच्या दिसा आमी जियोवचे ना. एकच कालच्या दिसा जियेता या फाल्यांच्या दिसा जियेता, पूण आयच्या दिसा आमी जियेना. भुरग्यांक पळया, तांकां 3 काळ नात. तांकां पास्ट टेन्स म्हूण ना, कांयच उडास ना. तांकां फ्युचर टेन्स ना, कित्याक घरांत आवय आनी बापूय आसात. तांकां एकच टेन्स, प्रेझेंट टेन्स. आज जियोवचें, आज खावचें, आज खेळचें, आज नाचचें. तर आमी सोमयाचेर पातयेवन आसले.
आमचें कितें फाटलें आसा तें तो वोवन घेता, आमचें कितें फुडें आसा तो आमकां रुपीत करून दिता. म्हूण संपूर्ण आयच्या दिसा जियेल्या तर ताच्या सांगता आमी जियेल्या तर आमकां एक बापाय आसा म्हणलें सत समजून घेवन आमी जियेल्या तर आमी ल्हान भुरग्यां मरी जातल्या. ल्हान भुरग्यां मरी तुमी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजान तुमकां रीग आसचें ना. ल्हान भुरग्यांक म्हज्या लागीं येवंक सोडा. सोम्यान तांकां घेवन आशिर्वाद घेवन ही म्हजी म्हणलें वळखून घेतलें तर आज तुमकां आनी म्हाका तो वळखून घेतलो. ही म्हजी भुरगीं आमकांय तो आशिर्वाद दितलो. दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. आमचो भावार्थ सारच्याक उबी रावया. सत म्हणटा देवाक सर्वपिदार बापाक सर्गाने पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरील गर्दी संभवलो, आमकां मरयेक जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्वपिदार देवा बापाच्या भुजया बसला, थंय जिवांची आनी मल्ल्यांची मुक्ती येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक मगनाचो येतात पातकांचे बक्षणे कुडेचे जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देवा आमच्या बापाचेर आनी ताचो सेवक सान लोरेसाचे मजतीचेर विश्वास दवरून ह्या पून तळाक आयिल्लीं आमी समेस्त देवाच्या कुशेक काळजान जियेवंक, आमची कुटुंबां दैवी कुटुंबाच्या आदर्शाचेर बांदूंक जाय ती कृपा आनी मजत त्याच बापातावन आतां आमी मागून घेवया. आमची जाप. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवी सभेची जतन घेवन तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां मार्गदर्शन दिवच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजक आनी धार्मिकांक पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. संकश्टांच्या आनी दगदवणेच्या ह्या दिसांनी सुरविल्ल्या पवी सभेपरी सा लोरेसाची देख घेवन कश्ट फूड करूंक जाय आसची सकत तांकां फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर सदांच वावरूंक, भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर फावो ती कार्यक्रमां मांडून हाड जारी करूंक आनी समाजीत शांतीचें वातावरण रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व भुरग्यांनी जेजू पवित्रपणांत आनी देवाच्या उतराच्या जाणवायेन वाडलेले परी आवय बापायक मान दिवन मागण्याच्या स्पिरितांत आनी गूंड भवार्थांत वाडाशें कर. संपर्क माध्यमांच्या जाळांत सांपडोवन तांणी चंचल जायनाशें आनी शिकपाचेर सडीत गमान दिशें तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय लाबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अनाथ, बाळकार्मीक जावन दैहीक आनी लैंगीक शोशणाक बली जाल्ल्या भुरग्यां पासत मागता. बाळपणाचो संतोष होगडयल्ल्या तांकां पवी सभे मारिफात आनी बऱ्या संघटनाद्वारे फुडाराची वाट दाखय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. झुजू आनी प्रकृती विकोपा वरवीं निराश्रीत जावन शिकाप आनी मुळाव्यो गरजेच्यो वस्तू मेळनासतना कोस्टोवच्या हजारो भुरग्यांची बिरमोत पाव. बरें खाण आनी वखदां मेळनासता मोर्च्या भुरग्यांतय आमच्या सर्व मुखेल्यांनी हुस्को दाखयशें तांकां
आमची मना परिवर्तन कर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताक आमी आयिल्ल्या वेळी खंडीत जावनी थोड्यो गरजो आमी आमच्या काळजांनी घेवन आयल्या. त्यो मौनपणी आतां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी कालतेपणान तुजे हुजीर दवरलेली ही मागणी तूं आयक. आमकां कितें बरें आनी तें कितें शाश्वत तेंच आमकां फावो कर. त्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. Amén. Pan 5, no, 9. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तातडीने बलिदान आपल्या मनात आणि बहिणे आमच्या नेमक्या पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घे.
सर्वेस्पराक तुका फावो तो मान दिवच्याक ह्या पवित्र रितींत आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक गायल्या ताचे वरवीं ससण्याचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुझे सोबे आसो. आमची कर्जां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आणि सशनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लोरेसान रक्त साक्षान तुझ्या जेजूच्या पावनांनी सोलून आणि आपले रगत व्हरून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तू घट करताय आणि आमचे अस्कतपण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझें बळ संपूर्ण एकभर चलता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितमेचे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करस तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें आपल्या हातांनी कास घेतली तुका नव्यान धीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सशणीक कराराचें हें रगत पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोन आनी समेस्त मनशां बसोन तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bhavarta so God pargotuya.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा, जेराल्ड आयझक आनी फ्रांसीस सर्व आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान दमदता, भाग्यवान लॉरेस आनी सर काळीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सगळ्यात जाता तशीच सुसरान जावं. आमचो दिसवडो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समजकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आमच्या सोडून दरा क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर मने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. माया मोगोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्या आमी सोर उबागी. जे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. दया करून बसा.
मगाळ भाव भयणीनो आमचो सुमी आनी आमचो देव जेजू क्रिस्ताक क्रिस्त प्रसादान सेवचो पवित्र वेळ हो भोव शिस्तेन आनी भक्तीन क्रिस्त प्रसाद सेवया तुमी खंयसर आसात थंयसरच बसा वयर बाल्कनीत आसले थंयच बसा भायर आसली थंयच बसा याजक आनी दियाकोन तुमी आसले थंय येवन तुमकां क्रिस्त प्रसाद वांटतले कांयच घुसपड करची नाकात त्या दोनी कुशीनी मेटां सात मेटांचेर वयर सकयल वचोंक अवकाश करन दिया ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಈಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ पवित्र ख्रिस्त प्रसाद फकत हातांनी मात्र दितले जिबेचेर घेवचो न्ही भलायकेच्या कारणा निमती फकत हातांचेर मात्र स्वीकार करचो पानसंको 13 Sumimo summo
पानसंको 16 प्रार्थूया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण आमकां वाडून ही तुजी बसवणी वेगी सर्गेचे सूत तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी वेगी शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दया करून बसा. मोगाळ भाव भयणीनो, हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमच्या त्या सवा खातीर भेटयल्ले शिवमोगा DSCचे धर्माध्यक्ष दिग्मनाधिक दोतोर फ्रांसीस सेरावो हांकां आनी तांचे संगता सहा भेटवणी केल्ल्या समेस्तांक आमचे दिनवास. तेच प्रिया मिसाच्या बलिदाना वेळार रंगीत गायन करून आमची काळजां मना देवा थंय उबारूंक आदार दिल्ली. आत्तूर फिरगजेची गायन मंडळी तांकांय आमचे दिनवास. फाटल्या वर्सा ह्या पोंडतळाचेर आयिल्ल्या भक्तिकांक कुमसार जावंक अवकाश लाभोंक ना, कित्याक भलायकेच्या कारणान कुमसारां नातल्ली. पूण ह्या वर्सा कुमसारांची वेवस्था आसा. सदांच्या जाग्यार ह्या कुशिनासच्या हॉलांत जाय पुरते याजक कुमसार सक्रामेंताक आयते आसात. तुमी थंयसर वचा, बरें कुमसार जाया, काळजां मनान नितळ जावन तुमच्या कुटुंबाक फाटीं वचा. थंयच लागसार तुमी हांगा येयल्ली मिसां घेवंक वेवस्था केल्या. तुमची मिसां थंयसर तुमी दिवयेत. मिसा उपरांत तुमी भायर वेतना थंयसर पुणशेताचे स्टॉल आसा. तुमकां जाय आसल्यो वाती आनी भक्तीक संगती थंयसर लभ्य आसात. तेच बरी ओडपी DSCचे 15 कोंकणी पत्र उजवाड हाका वर्गणी बांदूंकय थंयसर अवकाश आसा. त्या स्टॉलाक भेट दिया. तशेंच ह्या मिसाच्या सुरवेर ह्या भायर उक्तावण जाल्लो पुस्तक कारकळदल्ली क्रायस्तरू हो चारित्रीक पुस्तक हांगासर स्टॉलांनी मेळटा. तो तुमच्या कुशे प्रमाणे घेवंक प्रयत्न करा. ह्या देव मंदिरांत हाचे उपरांतले बलिदान दनपारां 12 वरार आसतलें कोंकणी भाशेन. त्या उपरांत 2 वरार दनपारां कन्नडा भाशेन मीस आसतलें. आयचे दिसाचे 4 वरांचे फेस्ताचें संभ्रमीक बलिदान कोंकणी भाशेन मंगळूरचो धर्माध्यक्ष मनाधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना हे भेटयतले. तेच बरी ह्या सांजेर ह्या पोंडतळार आयचे निमाणे मीस 7 वरांचेर आसतलें. ही वेळापट्टी तुमच्या मोगाच्यांक सैऱ्यांक शेजारच्यांक दिया. तांणी तांच्या संदर्भा प्रमाणे हांगासर येवन मीस भेटोवंक साध्य जातलें.
हरशींच्या वर्सा बरी ह्या वर्सा हांगासर ह्या जगांनी दिया कोण तुमच्या ह्या भक्तिकांच्या माथ्यार हात दवरन मागणे करची वेवस्था ना, भलायकेच्या दिश्टीन हे ना, पूण ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या निमाणे पिडेस्तांचेर आशिर्वाद आसतले आनी हे गवळी बाब चलोवन व्हरतले. ह्या पिडेस्तांचेर आशिर्वाद ह्या रितींत आमी भक्तीपणी भाग घेवया. आमच्या कुटुंबांत घरांत आशिल्ल्या समेस्त पिडेस्तां खातीर आतां आमी मागया. त्या फुडें ह्या पोंडतळाचो रेक्टर बाब आल्बन डिसोजा बुगवडी बापाक धन्यवाद पाठोवची 2 उतरां उलयतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, भुरग्यांनो, भक्तिकांनो, तुमकां सांत लोरेसाच्या बाजिलिकाचे महापर्वेचे सुवाळ्याचे शुभाशय पाठयता. भाग्यवंत लोरेसाच्या कतकतीत मागण्यान आनी मजतीन देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, प्रत्येक तरेन आमच्या भुरग्यांचेर देव बाब फावो करून दी म्हणून मागता. जानेवारीच्या 16 तारखेतून 27 तारखेपर्यंत आसा केल्लें फेस्त कोविडा निमती ह्या हप्त्यांत ते आयिन वेळार आमी संभ्रम करच्या ह्या सुवाळ्यार परिस्थिती लागून आमकां याजाक गवळी मेळोवंक बदलावण्याच्या निमती जायना तरी देवा बापान आमच्या गवळी बापाच्या वर्त्या मिनातेन आमकां गवळी बाप ह्या हप्त्यांत मिसां मेटोवंक फावो जाल्यात. तशेंच आयच्या दिसाच्या ह्या 10 वरांच्या मिसाच्या बलिदानाक प्रधान याजक सावन आमचे खातीर प्रत्येक तरेन भुरग्यां खातीर मागून सर्गीच्या बापाक दिनवासनाचें बलिदान भेटयल्या. शिवमोग्गाचो धर्माध्यक्ष अधिक मानाधिक दोतोर फ्रांसीस सराव बापाचो काळजांत उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. भाग्यवंत लोरेसाच्या वर्त्या आशिर्वादान देव तांचे मिसांव सुफळ करून दी म्हण मागतना हांगासर येवन आमचे पासत मागिल्ल्या तांचो उपकार बाजिलिकाच्या तर्फेन आनी तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव तांचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच साप भेटवणी केल्ल्या सर याजकांचोय उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. पिडेस्तांचेर मागणे. सोम्याचे नावे आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. सोमी तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी ससन देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांचेर तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. फातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बंदपथांतले तांकां सोटय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांत लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतांत तुज्या दैवीक सामास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें आनी मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतान जावन जिवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान रावो आनी तुमकां वाट करूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं आनी तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
पान संको 18 Bagewon saloresa, amabasu vinadika, bagewon kosache kurve, vivaram kam chalewa, amcha dusmanantle, bapache, putache ani pavitratmeche.